नमस्कार, पळया प्राइम खबरो। गोयाक मेळटली खासा अर्थीक पॅकेज, जेटलीन दिला उतर, परिकाराची घोषणा, स्वताक पक्षापरस व्हड समजनाकात, भाजपाचो संघटन सचिव सतीश दोणाची फुडाऱ्यांक शिटकावणी। पंचेचाळीसावो इफी पावलो एका दिसाचेर, मात थळाव्या कलाकारांक कुशीक दवरून फेस्त, काँग्रेसीचो आरोप, उक्तावणाक बिग बी आणि रजनीकांत, अनुपम खेर, रविनाथ टंडन सूत्रसंचालक। इबोला दुयेंतींचेर उपचाराक फोंडेचे उपजिल्लो हॉस्पिटल नाका, काँग्रेसीचो विरोध, काडटले मोर्चो, दिल्ली सांपडलो लायबेरियांतलो इबोला दुयेंती, गोंयासयत 24 विमानतळांचेर इबोला अलर्ट। परिकाराचे नाव पणजेचे मतदार यादीन कशे, गोयच्या मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यान मतदार नोंदणी अधिकाऱ्याक दिलो चौकशी करपाचो आदेश, आयरिशान केल्ली कागाळ। आणि कार्मेल आणि पिलारचे फादर आग्नेल हायर सेकंडरी जिखले राज्य पावंड्यावेली फुटबॉल सर्त, उदेंत्या खेळगड्यांक चालना दिवंक आंतर हायर सेकंडरी सर्त। खबरो विस्तारान। गोयाक खासा अर्थीक पॅकेज मेळटली। 3 महिन्यां भितर ती दिवपाचे जेटलीन उतर दिला अशी घोषणा परिकारान केली। दुसरे वटेन परिकार दिल्ली वतकच कांय जाणांक नसती सपना पडपाक लागल्यात। स्वताक पक्षापरस व्हड समजनाकात, भाजपाचो संघटन सचिव सतीश दोणाची फुडाऱ्यांक ही शिटकावणी। भाजपान गोंयभर सदस्य नोंदणी सुरू करपाचे थारायला। त्या निमतान पणजे कार्यकर्ते आनी फुडाऱ्यांची बसका आपयल्ली। त्या बसकेन कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन करताना सतीश दोणान ही शिटकावणी दिली। बीजेपीच्या मंडळ समित्यांची बुधवारा पणजे बसका जाली। संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकाराचो बसकेन भोवमान जालो। फुडारी आनी पदाधिकाऱ्यांनी कार्यकर्त्यांचे मार्गदर्शन केले। कांय जाणांक आता नसती सपना पडपाक लागल्यात। पक्ष आनी पक्षाचे कार्यकर्ते महत्वाचे। कार्यकर्ते वावुरतात म्हूण फुडारी वयर पावतात, हे तांणी विसरचे न्ही अशी शिटकावणी बीजेपीचो संघटन सचिव सतीश दोणान फुडाऱ्यांक दिली। पर्रीकार दिल्ली गेल्ल्यान आता कितलेशेच जाण सपना पळोवंक लागल्यात अशें तो म्हणटा। प्रत्येक मतदारसंघा खातीर एक मुखेली नेमला। मुख्यमंत्री पार्सेकार म्हणटा, पयलीं कटकटीचे फायलींचेर सल्लो घेवंक पर्रीकाराक धाडटाले, आतां तशें जावचें ना। प्रत्येक मंत्र्यान स्वता जावन काम करचें। कुळ कायद्यान केल्ली दुरुस्तीचेर फेरविचार करपाची सरकाराची तयारी आसा। कुळ कायदो 40 आमदारांनी विधानसभेन पास केल्लो म्हूण पार्सेकार ह्या बसकेन उलयलो। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकार 25 नोव्हेंबराक पणजेचो आमदार म्हूण राजिनामो दितलो। फाटल्या 2 म्हयन्यां सावन गृह आधार येवजणेचे पयशे बायलांक मेळनात हे बरोबर न्ही। पयशे दिवंक फक्त 10 ते 12 दीस कळाव जाला म्हूण आदलो मुख्यमंत्री पर्रीकारान सांगले। गोंया खातीर अर्थीक पॅकेज दिवची म्हूण आपणे अर्थमंत्री अरुण जेटलीक सांगला। हे पॅकेज 2-3 म्हयन्यां भितर मेळटले। आतां आपली कामां फोनाचेर जातात। आपूण केंद्रान गेल्ल्याचो परिणाम गोंयान फुडले 2-3 म्हयन्यां भितर दिसतलो म्हूण पर्रीकार उलयलो। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी। इफी एका दिसार पावला। 45वो इफी बिरेस्तारा सावन सुरू जाता। मात थळाव्या कलाकारांक कुशीक वडोवन हे फेस्त करपाचे ईएसजीन थारायला। एकाय गोंयच्या कलाकाराक उर्बा मेळना जाल्यार कसलो कर्माचो फिल्म फेस्टिवल करतात असो प्रस्न काँग्रेसीन विचारला। ईएसजीचो पुराय मनमानी कारभार चल्ला अशें तांचेच लोक उलोवपाक लागल्यात। अनु इफीचे उक्तावणाचे आकर्षण बिग बी अमिताभ आनी दक्षिणेंतलो सुपरस्टार रजनीकांत। इफीच्या उक्तावण सुवाळ्याक 24 वरां लेगीत उरूंक ना, पूण इफी खातीरची तयारी अजून चालू आसा। ईएसजी अजूनय हे काम करतना दिसता। व्हीआयपी लॉन्च बसोवंक ऐन त्या वेळार निविदा काडल्या। इफीक 48 वरां आसतना ही निविदा काडल्या। ह्या प्रकरणात घुसपा गोंधळ आशिल्ल्याचो दुबाव काँग्रेसीक आसा। इफी परवा येवन तेकला 20 तारखेक, आज 18 तारीख। आज पेपरार ऍड आयला टेंडरांक, फाल्यां 5 पर्यंत टेंडर। व्हीआयपी लॉन्च घालतले केन्ना? सो हे जर पयशात तुमी एखादे क्लियर कट फ्रॉड जाल्ले आसत, हातून म्हाका दिसता खंय ना खंय तरी आतां आमकां क्रिमिनल कंप्लेंट फायल करची पडटली। आनी हांव स्वता आतां पीएमओकूय बरोवन कळयतलो की बाबा तुज्या डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल आनी ईएसजीचे कितें भानगडी चालू ते मातशें पळय, लक्ष घाल। ईएसजीचो उपाध्यक्ष दामू नायक जीएसआयडीसी वटेन बोट दाखयता। लॉन्च आसा त्या लॉन्च कन्स्ट्रक्शना खातीर आपोवना टेंडर। जे लॉन्च 14 तारखेच्यान जे सो कॉल्ड पळय ते कितें बांदता म्हणटात, त्या लॉन्चान भितर आमी पार्टी आपयल्यात की ते तुमी व्हरात आनी सेटअप करात एक डायनींग एरिया ऑर हॉस्पिटॅलिटी एरिया, आनी ताजे आमकां पयशे मेळटा। आमी 1 रुपया सुद्दां खर्च करना।
ते लॉन्च पळय आसा ही दोन्ही लॉन्च ही GSTची कामां म्हजो तातूंत आमचो भितर कांय इंट्रस्टच ना भितर. हे सगळे इतल्याचेर सोपना. ESGन थळाव्या कलाकारांचेर साप दुर्लक्ष केला. ह्या आंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सवा वेळार थळाव्या कलाकारांक उर्बा दिवपाचें ना अशें ESGन थारायला काय कितें असो काँग्रेसीचो प्रस्न. ह्या इफीन लोकल आर्टिस्टांक खंयच प्राधान्य दिल्लें गेलें ना. हांव अपील करता सगळ्या आमच्या गोंयच्या आर्टिस्टांक जर तर आमच्या आर्टिस्टांक जर हांगा प्राधान्य दिल्लें गेलें ना जाल्यार आमकां कित्याक जाय इफी अशें लूट करपाक काही जाणांची बोल्सां भरपाक आमकां गरज ना. इफीचे उक्तावण जावपी श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार फिल्म स्टार अनुपम खेर आनी रविना टंडन सूत्रसंचालनाची रिहर्सल करताले. रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकारूय इफीचे तयारेन लक्ष घाला. ताणें ताळगांव पठाराचेर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार वचून तयारेचो नियाळ घेतलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इबोला दुयेंतींचेर उपचार करपाक फोंडेचे उपजिल्लो हॉस्पिटलांत वेवस्था करपाची गरज ना म्हूण आदलो मुख्यमंत्री आनी काँग्रेसीचो फुडारी रवी नायक उलयला. फोंडेच्या हॉस्पिटलांतले कांय वॉर्ड इबोला दुयेंतींक राखून दवरपाचे सरकारान थारायला. सरकाराच्या निर्णया आड 25 नोव्हेंबराक मोर्चो काडपाचे फोंडेचे काँग्रेसीन थारायला. इतले मजगतीं दिल्लीन लायबेरियांतल्यान आयिल्ल्या एका इबोला दुयेंतीक दिल्ली विमानतळार ताब्यात घेतलो. गोंया सयत 24 विमानतळांचेर इबोला अलर्ट आसा. इबोला दुयेंतींक फोंड्याच्या हॉस्पिटलांत दवरपाक काँग्रेसीन खर विरोध केला. बुधवारा जाल्ल्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या बसकेत सरकाराचो निशेध केलो. आयडी हॉस्पिटलांत जे 10 रूम केल्यात आनी 10 रुमांनी हे जे रोगी जे एअरपोर्टार जे रोगी येतले त्या एअरपोर्टार डायरेक्ट फोंड्या येतले 10 रुमांनी आनी थंयच्यान मेले नंतर म्युन्सिपाल्टीचे फोंड्या म्युन्सिपाल्टी तांकां जागा दिल्ली आसा. आमचे फोंड्याची म्युन्सिपाल्टी जे मसंड जे आसा ते मसंडीत हे लासपाक तांकां जागा दिल्ली आसा. म्हणजे फोंडेकारांक कितें समजलें समजा गोंयच्या सरकारान कारण हेचेर आमदार उलयना पालकमंत्री उलयना कोणूच उलयना. सरकाराच्या निर्णयाचो विरोध करपा खातीर 25 नोव्हेंबराक मोर्चा काडटले. की हे आमकां फोंड्यांक नाका मसंडी आमकां लासपाचें ना किंवा हॉस्पिटलांत 10 रुमांनी ते दवरपाचें ना. हें गोंयांतच नाका आमकां हे असले पेशंट तांकां परत खंय धाडचे आनी आमच्या गोंयांत नाका आमच्या फोंड्यांक नाका आमच्या आयडी हॉस्पिटल नाका आमचे वारखाणे मसंडी नाका. म्हणून हेजेर आमी विरोध करता हेजेर निशेध करता. आमी आज निशेध केला आनी घरा भितर आमी लोकांक उठोवपाक वतले आनी हेजो मोर्चा जातलो. आमी घरान दिले नंतर हेजे मोर्चा जातलो. आयडीचे व्हरतले आनी म्युन्सिपाल्टीचे व्हरतले. 25 तारखेर आमी 25 तारखेचे ह्या म्हयन्याचेर आमी हांगा मोर्चे काडटले. इतल्या मजगती इबोलाचो दुयेंती आशिल्ल्याचो दुबाव आशिल्ल्यान एका मनशाक ताब्यात घेवन दिल्लीत क्वारंटिनात दवरला. वो पैसेंजर कोई भी बीमारी के सिम्टम्स नहीं दिखा रहे हैं और इसमें एक पीरियड होता है जिस पीरियड तक हम उसको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं और अपने आप वो मेडिसिन के द्वारा वो नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है. हम इस पेशेंट को पूरी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हुए उसको ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है और हम उसको ऑब्जर्वेशन में तब तक रखेंगे जब तक सारे टेस्ट नेगेटिव नहीं डिक्लेयर हो जाते हैं. ब्युरो वांगडा विवेक प्रभू. विवेक विराम.